It's time for my room makeover. हे आता करपाक जाय. तुम मरे दादल्यांक काय खबर आसना. Okay, I will show you how to decorate the room. So let us go, darling. Currently, this is how our room looks with all the unwanted stuff, including this unicorn. Hello. ते आतलापा गरज ना कडे. मागीर clear कितको आता room? तुगे सामान खाते पोल भायर मारपा पडटलो. Unwanted stuff. तूच व्हडलो unwanted. रूम क्लीन करपाक डिसायड केला मी, बट बुशू हिंग मातशें अपसेट आहा कित्याक तेका जायतो रोप भायर मारपा पडटलो. ऑल्सो क्वेश्चन अरायज जाता की आमी तू रोप कित्या भायर कोताय. सामान क्लीन करपासून बुशू हिंग आपणागे फोटो चेक कोता जे आपण ड्रेस भायर मारता तितू आपण पयलीं केस दिसता ते. धाकलो रूम आमगेलो पूण क्लीन करपाक कितू टायम वचपालो तो आमकां खबर नासलो. उंटीचे फोटो फ्रेम्स मारल्यो जाल्यार रुमा लूक ऑलवेज एनहेन्स जाता. रूम क्लीन कोतासोन आमकां जायत्यो वस्तू मेळ्ळ्यो ज्यो आमी केन्ना यूज कोनासल्यो आनी दे टूक अस बॅक टू द ओल्ड मेमरीज. कबड डिसमेंटल कोताय तें पिड्या जालां. यूके लाकूड मारोग पूण पोकेलें आमगे गोंयचे भाशेन न्हू. कित कोताय? ओ मिसबॅन. हांव एक्सायटेड आसलो कित्याक आमगे रुमा एक न्यू लूक दितालो. बुशू तुम एक्ट कोता डान्स कोता आसतना चोयलां बट बुशू आज पेंटर जाला. मार्किंग कोत तेश को तुम दिसतलो हांव सामको प्रोफेशनल म्हूण ना. बुशून सांगलोलें कॅमेरा रोलिंग आहा आनी तूं हें कातोल्या भशेन कर बट एक्चुअली हांवें कातोलो आनी इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट जॉब. पयले दीस काबार जाता म्हळ्यार वी हॅड गॉट इनफ स्पेस इन द रूम बट आजू पासून ओन्ली 20% वर्क जालोलें आनी जायतें उरलां. आफ्टर 2 days ऑफ हार्ड वर्क दिस इज द रिजल्ट. वो कॉर्नर आहा तो म्हगेलो सगळे आल्बम कवर्स मारतले. एक हांवें बुशू सायडीन मारदोला आनी पासून आठो हांव हो बुशूगे कॉर्नर. इफ तुम व्हिडिओ लायक जाला लायक कोराय शेअर कोराय आनी फॉलो कोराय. देव बरें करूं.